Page 2836 तुजें कुटुंब एकठांय जाता 836. Bapa आमचो तूं मोकोताय आमची मोदेशी सूख थाटाय ओ मोकोलकून तीन वाजताकून आपलें जिवीत तुका भेटो तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगू जाता तुझे कुटुंब एकठांय जाता भावात विश्वास मोगू जाता. देव बरो दीस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा देव. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योगकार दिता. आयज तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात, पूण ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसा ती मनांत दवरया. पास्कवाल आनी ज्या राणी कार्दोज ही आपल्या काजाराचो दीस समरमतात. देवान ताका देण्यांनी बोल्ल्यान आनी देवान ताका भरपूर बरेपण दाखयलेलें आसा, तो ती आर्गां दितात आनी देवाचें बेसांवय मागतात तांचे पासून आनी तेंच्या भुरग्यां पासून. मागीर एक स्पेशल इंतेसांव आसा वाज फॅमिली पासून आनी सबास्त्यांव जॉन बुतेल्लो हाच्या ओतम्या पासून. आमी लुकाचो बर्थडे आसा ताचे पासून आमी मागता आनी फेबियन क्लाउडीन तांचे पासून ती 36 वर्सां आपल्या काजाराचो दीस म्हणून हितून समरमतात. सगळ्यां पासून आमी मागया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळें आसूं. तुमचे सवें आसूं. भयणीन भावनो, जेन्ना आमचेर वायट कोसळटा तेन्ना आमी खूब फाटी दुसऱ्यांक म्हणून हितून दोशी दवरता. ताणें म्हजे पासत केलां, ही कोत्तात म्हजे पासत, आनी तें हें जालें म्हणटूच आमी देवाकूय शीण कोत्ता. पूण आयज आमी पळयतले एस्तेव कशे भाशेन देवाक प्रार्थना कोत्ता, आपली सगळी कूड मन आत्मो देवाच्या हातान घालता आनी हे कोण पळय पिडापीड दिता तांकां बोगसी म्हणून हे भाशेन तो तांचे पासत मागता. आमी तर हे भाशेन आजून जिवंक स्टार्ट करूंक ना जाल्यार ह्या पातकांचे आमी दूख धरया आनी देवाचें बोगसणें मागया. जेजूक आमी कितलो स्विकारता शेवता तरी पूण आमचो भावार्थ बरो आसो ताची तितलो अखंड ना. कितलीं जाणां आमचीं भाव भयणां गाडयांगेर वेतात, दुसरेशी वेतात, कित्याक? तो पुरो ना आमकां. असलीं पातकां आमचीं आसा ती सगलीं देवाचें बोगसणें मागून आमी आतां ताच्या एकवटान पोत्तून जिवंक देव कडेन बोगसणें मागया. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकलोत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकलोत कोर, सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलोत कोर. सोरपुदितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या बापा, उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नव्यान जल्मलेल्यांक सर्गीच्या राजाची दारां तूं उगडटाय. तुज्या सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडय, अशें जांकां सोर पातकांतली तुवें नितळ केलें तांकां तुवें बसायलेलें देणें फाव कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकूंक आतां आमी पुर्ती जाल्लीं आसा, तो चित दिवन आयकुया. धर्मदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. एस्तेवान महाधर्मसभेच्या वांगड्यांक म्हणलें, तुमचे कांटे कितले निबोर, तुमचे मन आनी कान ओन भावार्थ्यांची. पवित्र आत्म्याचेर तुमी सदांच आड वेतात. तुमच्या पुर्वजांनी केलें तशेंच तुमी करतात.
खंयच्या तरी प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दुमालो दिन आसतना दवरला. प्रमाणीक तो येवचो आसा म्हणून आदीं फुडें परगोडटाले तांकां तांणी जिवेशी मारले. आनी तुमीच ताचो घात घेवन ताका जिवेशी मारलो. तुमकांच देवान दुतां उदेशी सुमूर्त दिल्ली, तरी तुमीच ती पाळूंक ना. हें आयकून तांच्या काळजान राग शिजतालो आनी ते ताचेर आड आपले दांत किर्लूंक लागले. पूण इस्तेव पवित्र आत्म्यान भरून स्वर्गार तेळूंक पळोवंक लागलो आनी ताणें देवाची महिमा देखली आनी जेजूक देवाच्या उजव्याक आसलोलो पळयलो. ताणें म्हणलें, पळयात, सोरू उक्तो जालो आनी मनशाचो पूत देवाच्या उजव्याक उबो आसलोलो म्हाका दिसती पडटा. पूण तांणी व्हडल्यान हुयेली मारल्यो आनी कान बेरे केले आनी सगळे ताच्या आंगार गेले. उपरांत ताका शारा भायर घालो आनी फातरांनी मारलो. आनी साक्षीदारांनी आपली आंगावली एका तरणाट्याच्या पांयाशी दवरली. त्या तरणाट्याचें नांव सावलू. इस्तेवाक फातरांनी मारताले तेन्ना ताणें अशें मागणें केलें, सोम्या जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातान घे. मागीर दिंबी घालून व्हडल्या ताळ्यान ताणें म्हणलें, सायबा, तांकां ह्या पातकाच्या गुणाकार करूं नाका. आनी हें म्हणून तो अंतरलो. ह्या खुणाक सावलू सारको कबूल जालो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तूं म्हजें खडप, तुजेर म्हाका थार दी. तूं म्हजो किल्लो, तुजे भितर म्हाका आसरो दी. खरेंच तूं म्हजें खडप, खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका चलय, म्हाका वाट दाखय. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा, विस्वाशी देवा, पूण हांव सर्वेस्पराचेर विस्वास दवरतां. तुज्या मोगा खातीर हांव आनंदान भरतलो आनी मुरगडटलो. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवन तुज्या चाकराक संतोश बरीत कर. तुज्या माये मोगान म्हाका सोडय. मनीस लोचंडा मांडटात तेन्ना तुज्या गोपांत म्हाका लिपोवन आसरो दिताय. जबाब, सायबा, तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका कदींच भूक लागची ना. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. लोकांचे उरपोंजीन जेजूक म्हणलें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरचे खातीर कसली खोणां करून आमकां दाखोयशी. तुज्यान कितें करूंक जायत. आमच्या पुर्वजांनी ओरोण्यांत मानाक केलो, ताणें तांकां सुरगीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयल्लें आसा. जेजून ताका म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, मोइजेसान तुमकां सुरगीचो उंडो दिवंक ना. तुमकां खरो सुरगीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गांत थांव देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता
तोच देवाचो उंडो. ताणें ताका म्हणलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून ताका म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजीशी येता ताका कदींच भूक लागची ना. आमी म्हजेर विस्वास दवरता ताका कदींच तान लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. भूक आमी जाणो आमकां भूक लागली म्हणटच आमच्या पोटान कितें जाता पळय तें रोखडेंच आमकां कितें तरी खावंक जाय. नाल्यार आनी ज्या दिसा आमी उपवास करता त्या दिसा आमकां दिसता की आयज मरतल्या म्हणून आमी खायना जाल्यार अशें जाता. तानूय म्हणजे इतली लागता की आमचे भितर सगळें म्हणजे काबार कशें जायत येता. एक म्हणजे तें उदकूच काबार जाता म्हणटच ते भशेन जाता आमचे मदें. आनी ते आमकां तेन्ना उदक जायत. उदक घेना जाल्यार मागीर तकली फोडूंक लागता, बाकीचें कितें प्रॉब्लम जावंक लागतात. म्हणटच असले ताणेंत बुकेन भायलेच न्हय पूण भितरले जिविताची तान, जिविताची भूक आमकां सगळें घडीक आसत आमच्या जिवितान, पूण आमकां दादूसकाय ना. आमकां जाय पळय तें मेळटा आसत पूण आमी केन्नाच संतोशान ना. म्हणटच हे वस्तू पळय आमच्या देवान केलेल्यो आसा तातूंत देव आसा खरो पूण ती देव न्हय आनी आमकां दादोशी करूंक जायना. हाका लागून आमी सदांच सांतिनासान सांगलां त्या प्रमाणे आपल्या अणभवांतल्यान देवान ह्यो सगळ्यो वस्तू दिल्ल्यो आसा त्या प्रमाणांत आमी त्यो वापरूंक जाय. आनी जेन्ना आमी जेजू सोबें जियेता तेन्ना दुसऱ्यांक आमी मोगान शिडकावंक जाय. तांची मनां उजवाडांक, तांकां तांचे पातक तांचे थापूंक न्हय पूण पातकाक लागून कितें जाता तें दाखोवंक ही कृपा आमी मागया ह्या मिसांतल्यान. आयज एक एग्नेस मोंतेपुल्सियानो म्हणजे टस्कनी म्हणजे इटालियाचें 6 वर्सांचें आसतना ताणें आपलें जिवीत जेजूक भेटयलें. कशे भाशेन तांचें एक मोटवाशी आसा तिचें नांव क्लारा. तो तिच्या उपरांत ही फकत एक साक घालून जियेताली. ताका म्हणटाली सिस्टरी ह्यो साक घालून जियेता पळय तसली. 6 वर्सांचें आसतना आनी 15 वर्साचें जाता म्हणटच तिका प्रायरस म्हणजे वडील केल्ली एका डॉमिनिकन, आतां ती फ्रांसिस्कन आसलेली, ती डॉमिनिकनांची त्या गांवांत प्रोचेन्ना म्हणटा थंयसर तिका ही केली, प्रायरस केली. तिणें बरो वावर केलो पूण ती मोंतेपुल्सियानोचो लोक म्हणूंक लागलो ती आमकां परतूंक जाय. आनी तिका एका जाग्यार हाडली जंयसर त्यो वस्तुऱ्यो बरे भशेन जियेन आसलेल्यो. थंयसर ताणें गोंयांत बांदलो. खूब तिणें थंयसर प्रगती केली लोकांची आनी आपली आनी सिस्टरींची. तिका देवान असलें बाग दिल्लें की ती देवाक खूब पाटी पळयताली, सायबीण मांयक, जेजूक, आनी खुर्सा भाशेन पार्टिकुलां तिचेर पडटालीं. आनी हे भाशेन ती एकदम पवित्र अस्तुरी आसलेली. ती दुसऱ्यां पासत विनंती करताली आनी तांकां रोखडेंच मेळटालें मागता पळय तें. हे भाशेन तिणें आपलें जिवीत सारलें. भयणीनो आनी भावनो, प्रत्येकाक आमकां देवान आपोवणी दिल्ली आसा. ताका एकवटोन आमचें जिवीत तो वापरतलो आनी तो तें चलयतलो. हें आमचें सगळें घडोवच्याक सदांच रातची 5 मिनट, सकाळची 5 मिनट आमी जेजू सवें सारूंक जाय. बाकीचें कितें जातलें सगळें जेजू सवें सारूंक सोंपेपणे आमकां मेळटलें. तर आमी एकूच मिनट आमच्या हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता. जेजू सवें सुस्कार भायर सुटना सगळीं आमची चिंतना भावना दवरया, बरी आनी वायट. आनी तो तातूंतली आमकां सुटका दितलो, नितळ निर्मळ करतलो आनी आमचें जिवीत ताचे सवें जशे भाशेन आमी जिवंक जाय ते भाशेन तो घडोवन हाडटलो. जेजू आर्गां आनी दिन वास तुका सगल्यां पासून आमी मागता
आयची इंतेसां आसात ती मनांत धरून आनी येराय तर कोरोना व्हायरस आतां पोत्तून वाडोंक लागलेलें आसा, ताची भिरांत आतां पोत्तून वाडलेली आसा, लॉकडावनां पोत्तून जावंक लागलेलीं आसा. तर आमकां सांबार कर सायबा आनी तातूंतली हे पेस्त पिडांतली आमकां वाचय. सुरपोदिदार आनी काकलूत सरा देवा, तुज्या आख्खे रचने थ्रू हांव प्रोमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतरेन पासत आमी तुका प्रार्थना उबारता. ती कोणवाळेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून धाकधोकतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळशक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. सायबा, वॅक्सीन भायर सरलेलें आसा पूण खूब भिरांत आसा. तो ती भिरांत आमची पयस कर आनी जे भशेन आमी तें घेवंक जाय ते भशेन तूं आमकां घोटाय दी. आमच्या सरकारा कडेन भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C28, Partenan and Kalshin, page 40, C28. Partenan and Kalshin, Yavelan, Unia Soria Borobor, Altarvar, Galuya, Amche Kosht, Dukanivar, Famil Soire, Muni Soglo Sosar, Galuya, Amche Kosht, Dukanivar, Famil Soire, Muni Soglo Sosar, Galuya, Amcha Duka, Chetembe, Doruya, Amcha Kalsa, Cheyaune, Unia Soria Bobi, Ami Sogle, Donia Kale, Bete Tuche Dole. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरपोदिदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतल्यान बदलदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगोवंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सुर्गींचो तो उचार आवडतो अप्रमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बादता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वकाली आमी तुका वाखाणूंक फावो, कायदो निती सोने आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणी व्हडते दोबाजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. आमचे खातीर तो आपलें अर्पण करीत आसा. तोच आमचो शारुती जावन तुजे मुखार सदांच आमची राखण करता. एकदां बोली जावन मारलोलो आनीक तो मरोना, पूण सासणाक आसा जिवो. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उल्हास तो सगळो संवसार आनी सुर्गींचे सोल दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भल्ला तुज्या वैभवान. हूं सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. हूं सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उलो घेतलो, तुका दिनून आसून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्तांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली,
तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ते आपल्याची सांग दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्यानी साशणीक कोरोराचें हें रोगोत पातकांचे बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. तुझ्या खुर्सांनी आनी पुनो जिवणपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उणणी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागयोन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान फाडोय. पुनर्जीवणपणाचो बरो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें बोरजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आमा सोमेस्तांची दोया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचे पती बागयोन झुजे बागयोन दौरम दूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर्पदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजून आपले मागणें आमकां शिकयलां पूण ताचो अर्थूय ताणें आमकां आपल्या जिवितान दिलेलो आसा. तो खरोच आमचो जिविताचो उंडो. तो आमकां कसलीच तान आमचे सुबेन दवरिना पूण तो बाळगून घेता. तो ताका एकवटून आतां आमी सगळीं जाणां म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तेणीक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां शिवदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटव्यांचो राकादांतली वाटाय कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घराचेर आसल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन. जेजूची शांती सुद्दां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती शिडेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण मागता हांव. म्हज्या काळजांतूच आसलेले पर्यंत तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता हांव. तुजे सोडशिल्लो कोडसूर म्हाका कितेंच दिवं नाका. आमेन. D18 जेजू प्रकाश वैकुंठान पेज 57 D18. Jesu प्रकाश वैकुंठान मधुर संगीत दुकानात God वायेचे
Jesu moka amchi sove korbiran amchi tuso kalus baut kalokatli katmona tuja mokan morkalsa amchi sove korbiran amchi tuso kalus baut kalokatli katmona tuja mokan morkalsa. गे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दोळ्यार दिश्ट घाल. पास्कांच्या संभ्रमणेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बरो मोहिमेमोद कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्वर तुमच्या सव्या आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वोपदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवान फ्रांसीस शेवरात जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देव तुकोन जेजूचें नांव आनी चडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जायतें भाग्यवान फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पळयत आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. पेज 197 R40. तुका आमी पळोवंक ना R40. तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजेर आमचो बाबा. तुका आमी पळोवंक ना पूण तुजेर आमचो बाबा. जेजू आमच्या तारुका, जेजू आमच्या तारुका, जेजू आमच्या तारुका, जेजू आमच्या तारुका. जेजू सोरोत्रान तुजी सासणाच्या जीव